गोवा डेरीन नॉमिनेशन रिजेक्ट केल्ल्या 26 उमेदवारांचे अर्ज विचारात घेवचे म्हूण कॉपरेटिव्ह ट्रिब्युनलान 7 एप्रिलाक ऑर्डर काडिल्ली. ह्या ऑर्डरी आड गोवा डेरीचे चेअरमॅन माधव सहकारीन आव्हान याचिका दाखल केल्ली. ही याचिका मंगळारा कोर्टान भायर मारली. कॉपरेटिव्ह ट्रिब्युनलान घेतिल्लो निर्णय समान न्याय दिवपी अशें निरीक्षण कोर्टान नोंद केलां. ह्या केशींत 41 जाणांतले 26 जाणांचे उमेदवारी अर्ज वेंचणूक अधिकारी आशिल्ल्या सहाय्यक कॉपरेटिव्ह रेजिस्ट्रारान भायर मारिल्ले. जे 15 जाण उरिल्ले तातूंतल्या 3 जाणांनी अर्ज फाटीं घेतले. उरिल्ले 12 जाण जे ह्या केशींत याचिकादार आसात ते अनअपोज नवे संचालक म्हूण जिखले म्हूण डिक्लेअर जाल्ले. हायकोर्टाच्या निकाला उपरांत आतां गोवा डेरींतल्या विरोधी गटाक थाकाय. इतलो तेंप आलटून पालटून गोवा डेरीचेर तेच संचालक जाताले. आतां तरी डेरीचो कारबार जाग्यार घालूंक 7 मायाक वेगळो निकाल लागतलो काय म्हूण दुदकार रावल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.